जाल्यार रुबेला म्हणटा ती दोनूय दुयेंतां एकत्र हाडून एक दुयेंताक लागून वॅक्सिनेशन दिवपाचें थारायलां. 8 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी पर्यंत स्कूल्स एंड अंगणवाडीज आनी बालवाडी हे कवरअप करपाचें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतिल्लें आसा. तेन्ना आमचे CSE वालपयच्या वतीन आज चडांत चड आमी गव्हर्मेंट स्कूल्स आसा, प्रायवेट स्कूल्स आसा ती कवरअप केल्ली. आज आमी सद्या फोंडा गांवांत अंडर ज्युरिडिक्शन ऑफ फोंडा पंचायत थंय 2 स्कूल आसा. एक महावीर भगवान महावीर गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा फोंडा. तातूंत सद्या हांवें 201 स्टुडंट कवरअप केल्ले आसा तांचे क्लासीस जे आसा तेचे. तातूंत दुसरें एक स्कूल आसा होंडा हाय स्कूल्स एंड हायर सेकंडरी. तातूंत टोटल 386 स्टुडंट आसा. ताज्या नंतर पळोवपाक गेले जाल्यार रुबेला आनी मीज जाली दोनूय वॅक्सिन एकत्र हाडिल्लीं आसा आनी हे वयाचे 9 म्हयने ते 15 वर्सां सकयल जे भुरगे आसा ताका दिता. रुबेलाची जी खंयची बायल गुरवार आसतना जर तिका गुरवार आसतना रुबेला जर इन्फेक्शन जर जालें जाल्यार ताका कंजेनायटल रुबेला सिंड्रोम म्हणटा आमी. ह्या सिंड्रोमाक लागून खूब दुसऱ्या जर डिफॉर्मिटीज जातात ताका लागून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान विचार करून ताजेर रुबेला MR वॅक्सिन दिल्ले आसा ते एकत्र करचे म्हणून केल्ले आसा. गव्हर्मेंटान जी डिसिजन घेतली ती चांगल्या तऱ्हेने घेतली आणि त्यामुळे मुलांचं डेव्हलपमेंटसाठी आणि आरोग्यासाठी ती स्कीम उपयुक्त आहे असं मला वाटतं. आणि डॉक्टर श्यामांनी या बाबतीत फारच प्रयत्न करून त्रास घेऊन सगळ्या मुलांना विद्यार्थ्यांना आमच्या शाळेतल्या सुद्धा जवळजवळ 400 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेतलेला आहे आणि तो चांगला आहे असं मला वाटतं.